is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. And a light within you that illuminates the world. A very good evening to you, my dear fathers, my loving brothers and sisters, and all those who are watching this program on the screen. One sun can change the movement. One idea can change a world. One step can start a journey. But the faithful prayer can change even the impossible things. So now, I request our brothers to implore the Heavenly Father, who can make impossible things possible, to shower His choicest blessings on all of us. So that we may come more close to you. Be thy children imploring to bless us with the wisdom, so that we may be led with our brethren to the eternal glory. And you give yourself to us on the cross, dying for this sinful heart. Give us the courage, face the troubles that come our way. Be thy children implore thee to bless us with the wisdom, so that we may be
Thank you, brothers, for seeking God's blessings on all of us. We are made for goodness. We are made for love. We are made for all the beautiful things that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders. We all are one family. So now, I request Deacon Jason to welcome you all and to tell you that we all are one family. A very good evening to one and all. I extend a hearty welcome to all of you for the annual Asha Dipa Day. In a special way, I welcome Reverend Father George Santamaya, our beloved provincial, whose love for our little brothers brought him back all the way to Asha Dipa. I welcome all the priests present here, our beloved parish priests, priests from our parish, and all our Carmelite fathers and brothers. A warm welcome to all the religious sisters and all the professors of Sacred Heart PU College. To all of you watching this event live and on the screen, our neighbors, well-wishers and family members, a big welcome to you all. Your presence, love and constant support help our brothers to give the very best of themselves. Sit back and enjoy this evening, for you are about to witness an array of talent that will leave you all stupefied. Thank you, brother, for your words of welcome. Dancing with the feet is one thing, and dancing with the heart is another. So here they come, our young and energetic brothers, to dance both with their feet and their heart. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Barra da tamam melusi, istrechi comprin. Barra da tamam melusi, istrechi comprin. Alegna entrada melusi, triste na sair. Alegna entrada melusi, triste na sair. Por amor da
कॉमेंट्स. सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन अशें सांगता, दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हरी एकलो तिचो सांदो. सांत पावलुची ही उतरां मनान घेवन पापा फ्रांसिसाचें आपोवणें काळजान घेवन आमचे भाव येतात मुखार गांवक तुमचे मुखार. भाव भयणी आमी ह्या सांगाता दन चलया सोम्याच्या हाताक. भाऊ भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. भाऊ भयणी आमी या सांगाता भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. दनसल्या सोम्याच्या हाता. भाऊ भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. तो आपयता वय 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 तो आपयता तुका म्हाका वय 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 तुका म्हाका चिटकून रावून गोपान लोका कोळो वय 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 लोका कोळो तासो मैपास वय 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 तासो मैपास गाजोंग ताची सुवाता. दक्षिणी पयशिली सौ तुमी येया दक्षिणी पयशिली सौ तुमी येया नाना बडा दुर्बळी क्रेस्तानो येया नाना बडा दुर्बळी क्रेस्तानो येया ओळ्यानो शेळयानो भुरग्यानो येया ओळ्यानो शेळयानो भुरग्यानो येया देशी परगावी पत्क्यानो येया देशी परगावी पत्क्यानो येया. भाऊ भयणी आमी या सांगाता भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. दनसल्या सोम्याच्या हाता. भाऊ भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. रागके मोसोर स्वार्थ मिसळिया रागके मोसोर स्वार्थ मिसळिया गडी मेर पगोर उतरून वसुया गडी मेर पगोर उतरून वसुया सुखमचे विसरून भोवतणी पळया सुखमचे विसरून भोवतणी पळया हेरांच्या बरेपणा वेळ आमचो सारुया हेरांच्या बरेपणा वेळ आमचो सारुया. भाऊ भयणी आमी या सांगाता भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. दनसल्या सोम्याच्या हाता. भाऊ भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. तो आपयता वय 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 तो आपयता तुका म्हाका वय 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 तुका म्हाका चिटकून रावून गोपान लोका कोळो वय 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 लोका कोळो तासो मैपास वय 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 तासो मैपास गाजोंग ताची सुवाता. भाऊ भयणी आमी या सांगाता भयणी आमी या सांगाता दनसल्या सोम्याच्या हाता. दनसल्या सोम्याच्या हाता. भाऊ भयणी
Boini Amiya Sangata Dansalya Somya Chahata. Thank you, brothers. It was indeed a melodious chorus. Now I invite Father Provincial, the chief guest of the day, to release the annual Students magazine and convey the message of the day. Ashadeepa is already 37 years old. Ever since our province was established in 1981, we were in search of a cradle that would nurture the vocation to our province, to the order of Carmel. And we finally ended up here in Madantiyar in 1986. And ever since that, this year after year, God has been blessing us with innumerable blessings of occasions. And most of you are sitting here, were all nurtured in this cradle. Those were beautiful, innocent days. And every time coming to this place, it recalls our innocence, beauty, the many manifold activities that we did. And in the course of years, one of the most attractive day is the Ashadeepa Day that we celebrate. Since last year, because of pandemic, it has come inside. And today it has been clubbed with the Infant Jesus Feast. We are happy that they are able to hold it and they are having it today. This is a special year for us. When this house was reconstructed, we thought, we dreamt, we planned, but we did not believe in much that there would be 30 brothers here minimum or maximum. But this year we have 32 brothers here. I feel happy at least one time our dream has been realized ever since the renovation of this house. So wonderful 32 young talents. And all the time when I see them, I feel to raise my hearts to God that He has been simply fantastic to us, blessing us with wonderful occasions. And these two batches, if they go like this and respond, going to make a mark in the province because God has blessed them with manifold talents. And their generosity, their willingness, their zeal. I'm not talking as a provincial, but I'm talking, I was a member here. And it was very hard to leave, not this place and building, but it was very hard to leave them and go. And sometimes they make fun of Winterling all the time. When he comes down this side, he goes to Ashadeepa.
where else shall I go? Then this is the place where I left from. So naturally, I am not given new conventionality. So I think I am conventional here, at least in principles, and come now and then to this place, but not too much. Some are asking whether provinciality is shifted to Ashadeepa. Provinciality cannot be shifted, it's there fixed. I congratulate the brothers, but behind them there are fathers who are really loving these brothers and toiling, working. The only dream that they have is these brothers growing and flowering. In the formation house, that's the only dream the fathers can have, and this house is a special one. There is no other activity here than the formation, and fathers are giving more than they should for brothers to grow and to bloom. I would like to thank also to the Sacred Heart PU College. Our brothers are going there, and there also they are receiving full support. And all the time they have been patting our brothers, and those pats have made them to grow and bloom, and an attachment to the Sacred Heart PU College and to Ashadeepa. Through the years, even now I can see some of the theology students are somewhere else than here. Not because they don't want to be here, but they were trained here, and so their acquaintances are there. This is a wonderful first steps walking in the Garden of Carmel, growing in their occasion. The little man, this magazine that we inaugurated just now, is the little things. Those will bloom tomorrow, we do not know into what, and to what degree they will grow. It's all God's blessing. I congratulate them. Thank the Superior, Father Joseph D'Souza, and the Director, all the time behind, not going anywhere else. Father Richard Saldana, and our Regent Stin, and we have got now to help further Deacon Jason. We thank all of them for being behind and for realize this day. God bless them. God bless all our brothers. Congratulations, brothers, and I'm sure more things are to come. All the best. God bless you. Thank you, Father, for your inspiring words. A OP saying goes like this: to watch us dance is to hear our art speak. So now I request all of you to watch us dance and to hear our art speak.
में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे लोकगीत में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है म्यूजिक
An anonymous person says, music is life. That's why our hearts beat. So to increase our heartbeats and to fill it with symphonic sounds, here they come, the musicians of Ashadipa, to present before you a musical concert.
increasing our heartbeats with your stupendous performance. Thanksgiving is a time to give, a time to love, and a time to reflect on the things that matter the most in our life. So I call upon Father Richard to express the words of gratitude. मोगाच्यानो अशें एक सांगणी आसा उपकार बावडचीं बोगणां आमचे भितर आसून आमी ती व्यक्त करनातल्यार आमी एक गिफ्ट बरें करून रॅप करन तें गिफ्ट आमी खंयच्या व्यक्तीक दिवंक जाय त्या व्यक्तीक दिनातलें बरें जाता खंय म्हजे भितरय जायतीं उपकार बावडचीं बोगणां आसात ती हांव तुमचे लागीं वांटून घेवंक आशेतां मोगाच्यानो पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाचो उगडास काडटां जर तो आमचे सोबे ना जर ताचो हात आमचे वयर ना तर आमी वावुरचें व्यर्थ तर आमचे ताणें वतुल्या सर्व कृपे देण्या खातीर हांव आज देवाचो उपकार बावडटां ताका हांव अर्गां दितां तशेंच आज आमचे सोबे आसा आमच्या कर्नाटक गोंय प्रांत्याचो प्रोविन्शियल मनादीक बाब जॉर्ज सांतुमायर आमच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात खंडीत जावन आमच्या ब्रदर्सांच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात आनी आमकां ब्रदर्सांक प्रोत्साह दिवन 2 उतरां ते उलयल्यात फादर तुमकां आमच्या काळजांतावन देव बरें करूं तशेंच हांगासर भितर आमचे सोबे आसात आमचे कार्मेलीत याजक आनी भाव रिशिवना तावन कोटेश्वर तावन टणजानिया तावन कार्मेल गुड्यार तावन ते हांगासर आयल्यात फादर आनी आमच्या भावानो तुमचो अमूल्य वेळ तुमी आमकां दिला आमचे सोबे तुमी वेळ करशिला तुमकां देव बरें करूं तशेंच आमचे सोबे आसा आमचो विगार आनी आमच्या इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाचो प्रिंसिपल फादर दीपक आनी आमचे कार्मेलीत कापुचीन याजक आमचे सोबे हांगासर आसात फादर तुमकांय हांगासर येवन आमचो सहाय्यक विगारी आयला फादर तुमकांय देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच हांवें माटवान पळयलें आमची रिलिजियस सिस्टरां आसात आमचे आर्सुलायन सिस्टरां थंयसर आसात सालेजियन सिस्टरां थंयसर आसात आमचे बेतनी सिस्टरां आयल्यात धार्मीक भयणीनो तुमकांय हांगासर येवन आमचे संगी वेळ करशिल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणून आशेतां आमच्या ब्रदर्सांक मेकअप केल्ली ग्रेसी बाय आमचे प्रोग्राम लायव्ह मेळ्ळेशें केल्लो आमचोच कार्मेलीत बाप स्टीवन लोबो तशेंच आमच्या ब्रदर्सांक कोरस कंतार गावंक ट्रेन केल्लो अनेक गावपी आनी संगीतकार आमचोच कार्मेलीत बाप ऑलविन सिकेर तशेंच आमकां सावंड एंड लायट्स वदकसून दिल्ले प्रज्वल इलेक्ट्रिकल्साचो मालक अरुण मोरस तुमकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता तशेंच आमकां हांगा धर्मार्थ फोटोग्राफी वदकसून दिता केदाळे तो हांगासर येता आमच्या सगळ्या कार्यांक तो हांगासर येता आनी आमकां धर्मार्थ सडावत जावन धर्मार्थ फोटोग्राफी तो आमकां दिता विल्सन तुकाय देव बरें करूं मोगाच्यानो हांवें उपकार बावडूंक फावो तुमचो सर्व भाव भयणीचो हांगासर माटवांत स्क्रिनार तुमी आमचे प्रोग्राम पळोवन आसात तशेंच कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार लायव्ह प्रोग्राम तुमी पळोवन आसात खंडीत जावन तुमी तुमचो अमूल्य वेळ आमकां दितात आनी आमच्या ब्रदर्सांक तुमी खंडीत जावन प्रोत्साह दितात ह्या तुमच्या मोगाक ह्या तुमच्या प्रोत्साहाक आमी आभारी जावन आसा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता अखेरीक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच
मोगाचनो आशा दिपा डे म्हणटाना आमी जणाव ही सांज नाच गायना संगीत ह्या सर्वांचो वाळो जावन आसा आनी ह्या सर्वाक क्लायमॅक्स जावन आसता आमच्या ब्रदर्सांनी प्रदर्शनचो नाटक तर आतां आसा तो वेळ आमी सर्वांनी राखून रावलो आमचे ब्रदर्स आतां तुमचे मुखार खेळोन दाखयतात क्लॅरन्स अंजेलोर हांच्या लिखणेतावन वाडुलो नाटक कितले पोटी सोम्या किती गो जनता रनी नगे लायका नगे रांगेच्या ऐकून ते तापता बरें दिले बागेत जड्या म्हणाय ताच्या उपरांत म्हाका आयदन वस्तू म्हूण थोडेशें काम आसा काम केल्यार तू काय बघा नाही तो तें तू काय लागू जाता न्ही कितें हांवें सकाळी जावन सांग कंचे म्हूण करचें तुमी कोणी म्हाका कुमक्यो साथी दिना पळयलें मागी कशें फाटी जाता तो म्हणून ताका काम सरळ भरल्या हांव कॉलेजीचे चेडू तुज्या बरी अणपण नाही गो कित्याक गो ताका तुम्ही कश्टिता नासतना एक कामाच्या मनशाचे की फास्ट कर तुम्ही ताका चलयता आजकाल असं उतर ऐकून कामाची सेट काम करून तयार तुमकां त्या चेडवाची बिलमत तुमच्याकडे बिलमती नांगी तू थंड पण सुण्या बरी बस उठाना शेण घालून तांकातल्या तुका रटा वाटली त्याक अरे द्याप्या दोन त्याच्या नावार केलाय नाही जे तेही मजेच तू कोणी आणत नाही घरात बिरांनी कितले हक्क आसा की तिथंच ताकाय आसा तेच नाका हकार तो दाब गो मुखावळीचे सरकार तू कितें करताय तुझ्यान कितें करून तांकां म्हणून प्लीज ओगूच नाव बाबा कुसमट आसा काय उलय नाका उलोवचें न्ही तुम्ही बाप तू मेळून बारी नाटा करता नाका रे नाका प्लीज तुझ्या हात पाय धरता बाबा कुसमट आसा काय उलय नाका खुद्दा तुका अन्याय केलो तुझे जीवित विभागले विभागले बाबा तुका उलय नाका तुका दम बांदता आसा ते म्हज्या बदकाक शकता तुजी आज आवय आसली तर तू कितल्या सुखान वाडटे तू बारशे आसतनाच ते तुका अनाथ करतले म्हाका एक सांगात जाय आनी तुका एक आवयचो मोग मेळत म्हणल्या उद्देश त्या आलिसाचो हात धर तीच हांवें केल्ली सो आवय ती आवय पूण ती मावशी केलीच आवय जावन साथ दिना हे सण म्हाका त्या तरणाटपणाक कळोवंक ना तर आज आमच्या आस्तीक असले दीस येते ना आसले तुमकां देसपर जायना गे बाबा जाल्लें जालें सगळें म्हजें नशीब म्हज्या जिवितांत हांवें शेंस्कस बोगास म्हणून त्या देवान बरयला कोणाच्या चुकून तू शिकपाक हुशार असल्याने त्या आवय तुवें सोडून तुजें शिकप लावायचं ल्हानपण तुका सर्वाधिक कात्ते साखरी करूंकूच जाय ताचेर ज्ञान मान गाळी आनी शिरा तुका काजल करून भायर धाडया म्हणा ताकाय ती अडकल येता पल्यानी पळोवंक कोणगी ग्रस्त भुरगो ताक सैरी केसो मालो इंतूर सांगतालो ताचे कडेन बरी ग्रस्ताची सैरी पळोवंक सांगल्याक पूण मनगडे चडून घरा आसा ताचे कडेन कोणाक आसा
तुझ्या फुडाराविषयी कोण चुकता म्हज्या विशीं तांकां चिंता करची कितें करचो कितले जाल्यार हांव तांकां काशा न्ही आलीस बाये ही खंय गेली बा म्हातारी आलीस बाये ओ इंट्रो ये बस म्हाका आतां बसून फुरसत ना बाये हांव एक बरी खबर सांगया म्हण आयलो कितें बरी खबर वय बाये चेडो रेन्नी कोपला कोणा पळोवंक येतात काही चेडो रेंडी कोपला वय बाये चेडो रेन्नी कोपला चेडो भांगर आलीस बाई भांगर सोरो सुरू पियेना बिडी सिगरेट वडिना सगळो संसार ताका वगळसिता ते सैल्या गुणेश तर ग्रेसल्या सोहात धरी जाय तर रेन्नी निसय की पूण करी जाय तर आनी हांव चलता आलीस बाय बरें बस आलीस बाय सांगल्या बरे म्हज्या कमिशनाचो उडास तू काय फिकीर कर नाका तुझे कमिशनाचे की चड आसा हांव दिता तर आनी हांव चलता आलीस बाय म्हाका पडला मनशाक आनीक एक सेरी गट करून वचूंक आसा वेळ जालो कितें आनीक सैरीक नाही तू इतल्यो सैरीक्यो करताय पुराय पाल पावतात की हो बरें सवली सारले आलीस बाय तुवें पुरा फोन पावतात लाखांनी करसून काजार दरबारांनी जाता पूण तांतली अर्द्याची अर्दी काजार जावन जाताच वर्स दितात 2.5 वर्स आज ती सोंडे सरून भायर सरलोय तर म्हाका काजार कर वर्सांनी तर भुरगीं जातात मागीर पुणी वांटो खरी येता काजार रे तुका लोकांच्या भुरग्याक हान तुझे तसले बेजबाबदारी कुर्चेराच्या गडल्याक बांधल्या रे त्या चेडू शिरा बेजूंक आसा ताचेर तुका आमचेर सुतात बाबा पुरा हाजेर आसा वही पुता जिवितांतली सत्ता उगून जाताना ते रासम जाता तू थंड म्हणून बस गे वा पुता वा ल्हानता मी तुका कोंडाटेन वाडो तुवें विसरले पुरा दिन तुका मोगा आणपा गेले न्ही तुवें सूख केल्यार मारी नासता जोर करी नासता तुका मोगा आणपा गेले न्ही ताका बरो प्रतिफळ दिलो सुख तुमचीच जिल्ले बाय आता भुरग्यांक वचून कांय फायदो ना ल्हान भुरगीं माडाचो कावातो आसल्या बरी एका माडा कावतेक उदक आनी इट घाल्यार मात्र पावना तो फावो त्या जाग्यार फावो ते हाले काण लायचे आनी ताच्या मुलांत आसले इतर झाडां काण ताचो बरो पोस करीचे तेच नामांतल्यान तूं एक दीस बरें फळ मेळटा कितल्याशा घरांनी येन सुरोदान
म्हजो पुतू पळेना पुतू लेकीना पुत गाडी जमता घर पिड्यार करता कितें करचें आमचें नशीब अरे काकी नशिबाक दुसताना खा शिरलाम हें बरं आमी कणगान घेवचें हें आमच्या बेपार वचू फळ इंद्राम कसो आसा हांव बरो आसा रे अप्पा जालें गी काम काम जालें इंद्राम सांगले बरी तुजे बिझनेस कितें रे अप्पा कितें चेडवा गेले न्ही विचारले गे ना बा असेंच विचारलें जी एक मार्बल ग्रेनेडाची फॅक्टरी इंद्राम हो मार्ग बरोबर हस म्हजो काशा भाऊ व्हडलो मनीस आस्ती आकाश फॅक्टरी आकाश काजारी आकाश बायली आकाश म्हाका काय ना पळय इंद्रू ताचे उलोवन आयकताना कानपाटाक 4 वर्सां म्हूण बगता फोन तुवें उतरला शिरलाम वाजोनच्या प्रायर संदर्भार तुवें लूज सोडले आतां तुवें तुका 4 वाजयल्यार तो तुका फाटीं 8 वाजयत एका वेळार तो तुका फाटीं वाजयना जाल्यार रे ते तुजे 4 मार्कांक तो खंडीत सुदराना ऐकलें तिक्के भितर ये तेंपुरा सोड इंद्राम फाल्यां आमी कितला रवेचे हो नोरो बाबा रेवसेले बरी दिसता तू काय भियेनाका रे अप्पा रेन्नीचो फोटो पळोवन तू इतलो धडपडशी तर ताका रूप पळय तू कितें करशी पळय इंद्राम चलयेक सोबाय मुक्किनी गुण सोबाय पळोवंक काजार जाल्ले कोण न्ही चुकनात घोव बायला मध्ये एडजस्टमेंट आनी अंडरस्टँडिंग मुख्य तें तुजे एरजेस अंडरस्टँड म्हाका काय समजना रे सोड थोड्यांनी समजोन इंद्राम हा आतां समजलें इंद्राम वाटलं एक मुजर घ्या या इंद्राम आमी जेवया निस्त्या काले शिरलाम कालीज आनी किटी काळीज आणखी टिपटी सरपातेल कितेंय जाव ताजे सगळी काय उणुदा कसा गी आमकां उणुदा पिवची सवय ना तसं कोणाक दिवची सवय ना तेन्स सर्वांनी सोडली सवय तुज्या पुता रोपाटाक एकल्या कसा येयल्या हा धन्नो इस्को जाले रे हांव दोंडुनी देन्नू डोनाल्ड मास्करेनस ते कशी गण्य बरे कितरे सांगल्या बरी घरा कोणी ना ती पुराय गेले हा गेल्यात नोवे नकरे नोवे ना की ए धन्ना तुझे बाय कशे आसा रे कोण सिंती बाई ओय तू बाय म्हणताना कळले धाकटे सिंती बाय सोन व्हडल्या शांती बाय कोण न्ही विचार शांती विचारून टाक हे स्पेशल स्कूलाक येता न्ही रे दर ही चॉकलेट नाका घरा येता नेके दिस कावनूस नाका नाका दर रे दक्षे नाका बाय एक विचारला म्हण सांग राव राव तुझें नाव बरें नाव कितें बरें काय रे मागीर सकाळी 2-7 जाणांनी सिंती बायक विचारला हा कोण रे ते कोण कशी मॅनर्स नासले पूण हांव तांचे बरी न्ही तांणी तुका बायेक विचारून चॉकलेटां दिली म्हूण पूण हांवें तुका चॉकलेटां दिवन बायेक विचारलें न्ही वयले ये रॉबर्ट अंकल तुजे थंय म्हाका एक उपकार जाय तूं जगातीर म्हजो जीव दिवं कित्याक जगातील न्ही सिंती बाय कितें काय ना ए रॉबर्ट अंकल ह्या वर्सा आमकां इस्कॉलांत नोवेल्स कॉम्पिटिशन दवरला ते काले कन्नडा पिक्चराचे पद इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून म्हणूंक जाय की कोणाचे बरोबर येता तांकां प्रायज आसा वय की चेक हे इल्लें कशें जालें खंयचें पद रे पद इल्ले पोरले अंकल ते बंदना पिक्चराचे विष्णुवर्धनान म्हणलें पद ते विष्णुवर्धनान न्ही रे SP बाला सुब्रमण्यान म्हणलें बाला सुब्रमण्य जावन दी विटला जावन दी आमकां बेश्टे चर्चे कित्याक अळे
सांगता तू इल्ले इल्ले सांग हांव इमिडियेट ट्रान्सलेट करता जाय ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ ಲವ್ವಿಂಗ್ಲಿ ದ ನೋವೆಲ್ ಬರೆದನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ರೋಟ್ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಕಥೆಯ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದನು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾನ್ ಮುಗಿಯದಿರಲಿ ಬಂಧನ ಡಿಡಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮೊದಲ ಪುಟಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯ ಪುಟಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಏನಿತು ಅಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವೇರ್ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ಬರಸ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಗ್ಗಾಸಿಗೆ ಮುನ್ ಜಾಯ್ತು ಅವನ್ ಸಲ್ತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಲೇ ಬಾಯ್ ನೀರೇ ಓ कोंकणीतले बायकी जाय जाय धाकटे बाय सिद्धी बाय ओ रोबाटा कितें रे अप्पा आपांगी सन्नांगी कितें पोरमाळ पळयता ओ काजूसो सोड सोड अल्लया म्हाका ताळो सुकल्या गोटू मारताया म्हाका एक सैरी पळय चैत्रा पळयता सोबीत आसा जे आसा बा गोरेन्स आसा जे आसाया दाखयने तुका दाखयना दाखयने कित्याक मागीर काले पडता माजरा उंदरा केलेले बरी खेळताय दे एक गोट पिये पुरो पुरो आता सांग ते चेडू कोण वर्सा कितल्यानी काले करता म्हणून चेडू मुजेन सुदू सिंते सिंते नाही ओढलं शांती हो एक सकाळी जाऊन फोन करणार आणि की फोन काढणार आज येतात की नांत की उतारेन्नी बरी मुस्तायकी ताळतन दवर आज इंट्रो तुका सैरी काढलेता राव मम्मी हांव विक्टर रोड्रिगासाची बंगाराची स्त्री कादंबरी वाचता बरी इंटरेस्टिंग आसा त्या जराच्या कडेन बऱ्यांतले बरे चुडीदार इस्त्री घालून दवरूंक सांग अरे जनता वेगळे काम कर ना एका जणाने काम तिचे पूस उपरांत रन्नीच्या मुस्तायकी इस्त्री घालणं ताका बायता रे मुळ्यार तुझे रन्नी ल्हानशे बारशे बायसो तुका मुनीस दिसाय बीन तुका काळेच म्हणून आसा नाही पळोवंक येतात रन्नी ताजे वस्तू तयार करचे जनता घरचे सगळे काम ताजे करणं करीतात तुमची खासगी कामां ताजे करणं करीतात ते मुनीस किंवा मनजात नाही तू का कितें जळटा तुज्या तुवें करून पण येना न्हू तो डामको जो प्राय निकोल उतरत उलयताय तू ताच्या कित्याक उमळटाय ताका देखल्यार तुका जायना ताका ग्रेस्ताची सैरी घेता म्हण तुमकां बापाय तुवें पोटार लागता तू एक स्त्री की तुमचे एक जन्म की आवय सारकी तू आवयनातल्या म्हणजे तू एक आवयचो मोग दिवन आवयचो स्थान दिशी म्हूण तुजे लागीं काजरता पुरो तुजो सुको जायता म्हजी सबाय पडवन म्हजो हात धरून देड पांय रावलोय जावं की पुरो आलिसा तुजी सबाय पळोवन हांव देड पान उबें रावल्यार म्हजो दुरो आस्त पळोवन तूं एकाच पान उबें रावंक ना पयशा खातीर सगळी म्हजी जिणी परगांवांक उरलो सबार जोडले पूण आज खंय आसा हांवें जोडलें पुरावन तुज्या कुलार हाडटलें ना तुका तुज्या गोवाच्या कुटुंबाची पर्वा नातली पूण कुळार सोस्को बारी आसलो अरे तुझ्या कुळाची गोबर काढला जात या माय धर्मान आमगेर सदांच लढाई अरे
तुका दिसान दीस असे कश्टोवचे मज्जान पळोवन तांकां पूण हांव कितें करूं हांव असहाय Bailaso, nespaso वेळ पडूनच विल्फिर बिंबासा एक लिल्ली म्हणले पोत घडले की म्हणून एका घंट्यात तान तुका राखता बायल म्हजी भितर कुडा नेसता बंद करून दार एक जाले वर आणखी येवना भायर ते म्हज्या खुशीची बोर ये गो लिल्ली आयली आयली ये गो लिल्ली आयली आयली आज कितें सकाळी वेळेर जिल्लीचे पद आयकता लिल्लीचे नाही रे लिल्लीचे सांगले पण तू बरं सांगणार नाही बाप्पा बारा तू जर जण तितलो सिनेंगी ताच्या किंवा ते चिंची सकत बरें म्हण तुला खंय आसा आज रोशनाक चेडू बोळ्यांक वचों ते रोशना नाही गी म्हाका गी ताका चेडू पळयतना हांव कित्याक हाडे रे आमी तांच्या घराणे पळोवंक आसा उपरांत तसो अवकाश मेळना तुका त्या घराण्या विशीं वा त्या चेडवा विशीं कितें मोगता तें सांगेत तर त्या चेडवा विशीं कितें बगल्यार हांव सांगेत गी तूं आयकताय गी खंडीत तर ते चेडू रोशना नाका म्हाका जाय तूच सर म्हाका हांवें वडोस सांगलें न्ही गी तूं चिंतना ताच्या किवर वचना म्हणून येताय जाल्यार ये वताय कांय ना शिरलामा पूरा रेडी की रोशन खंय आसा रोशन बाई खरा बसून राखता तर आनी कित्या वेल करचो बाई सरियाने कांय सांगचे इंत्रान या बायलांचे तें तूं सांगा नाका शिरलाम आमचे एक बाणशेरें आसा पा कापाड न्हेसून धरल्यार संवसार ओमतो धरो जाल्यार ताका खबर ना काबाडान कितलीं कापडां आसात ती पुरा सोडून घालता उपरांत घडी करी जाय तर म्हाका 2 दीस लागतात गुड मॉर्निंग इंद्र कितें रे मात्र हात घालून येताय अरे गादी तूं आसल्यान ताच्या माथ्यार हात घालून उलयलो नातलाच्या घोमटे हात घालून उलयतो नाही रे तुका सैरी करता रे आज करता रे फाल्यां करता रे म्हजे सुमार क्वार्टर गिळ्ळे कित्याक रे कोटी मारताय दाखयली सैरी नाका नाका म्हणटाय तो तुझ्या जन्माक दिश्ट नातले दिव्या कान आयकनातले काव्या हात बारीक आसचे अनिता पाय कुटोवचे नमिता वांगड्या नाकाचे प्रमिता आणि गुरुमा गाणीचे गुलाबी असल्यान सोडल्या रे कुडींत अवगुणातले एक सोबीचड दाखयला तुला तांकां पुरो कुडी जावूं आसा तर तुका मतीन दीस जावूं आसा न्ही कुडी जावूं ना कांय तरी ओकात करयेत पूण तुका लागलो सैतान कोणे सुटावचो तूं एक बापोय जावन पोटकी मनशा मुखार तुझ्या पुता हिंसिताय थोडे फावटी परकी आपल्या जावन पावतात आनी आपले परकी हें तांताच्या नाट्यान बंदन आसा वय रे रोबाटा तूं येणार रे वचून बैस रे कित्याक नाही काजू सवा इंदा सो आणसा सो पणसा सो सोरो मेळटा तुका सोरो काजार हास्त इतल्याशे मात पुरो रे दुसरें कितेंच नाका न्ही रे हे म्हाका मात नाही तू काय या संवसारान सर्वांकी हेंच गरज तूं पळय कोणाक गांठावन शिराप काण घेताय कित्याक पयशां खातीर आनी तूं आनी म्हजो बापोय काजार कित्याक जाल्यात संतोषा खातीर तूं बुरशें उलयना नाका बुरशेय ठेवलेतात बरी मनशां वेळनातल्या खातीर वय रे रोबाटा आज काल सकाळी पडे लोड जाले हांव लोड जाला तूं काय ते तुज्या बरी धर्मा मेळ्ळे पियेना म्हज्या पयशांतले पियेता हेत लज ना तुका तुज्या पयशांनी पियेता म्हणटा मरे तूं कामाक वता रे आज म्हणसर तुवें कालवण जोडुल्लें आसा रे घरांत हांव व्हर न्हू
उदका घालताय उपरांत मोठ्याच पयशांनी पियेता म्हणताय चेक हे ना काढलं हांव कालेंगी चिंतन खेळंगी पावलो पळय रे तुजो भाव रोशन कितले मर्यादीन जेता तो असो जाल्लो तर म्हजी गत कितें जाती इंत्राम तो सगळे घर चलयता घर चलयता खंय घर चलयता ती की ताज्या तरासा देखून तो घर चलयता पळया ती की मुजा तरेन दे हांव चलयना गे ते सांतेर मेलचे की जनसोलोचे नाही रे रोबाटा कितें इंत्र मदे तुजे कॉन्फ्रेस या साहेबा कितले उलयता वेळ जालो आले पुता तुका ती मेसार दुकरा मासानी इडलो दवरल्या तशेंच ग्लास आनी कॉटार धरचे आसले न्ही माय मम्मी मम्मी इंत्रा मायलो या बसा तुमका येऊ किल्लो वेळ झाला असताना होय या बायला किती रावले बायला सांगचे तसले काय ना ते कार बाकल्यापर्यंत येणार नाही तसे कार मार्गात धरलो बैलांतल्यान सोलो नाही म्हणून वय किती करचे या पंचायताच्या नेहणे वाट करता म्हणा का जरा पहिल्या जाल्यार जावी येत रेन्नी म्हाका एक ग्लास उदक हाड दी जेनेटा ए जेनेटा त्या केप्प्याक आयकता गे मम्मी एक ग्लास उदक हाड दी छे म्हाका बारीक बेजार जालें कितें रोशन तुमगेर केप्पे आसा न्ही तशें न्हय रोशन हांवें अशेंच म्हळें ते म्हजे बहीण म्हज्या हृदयाक भरून येता तिगुळी आंदी पुता ते केलें जेनेटा ए जेनेटा पळय पप्पाची कुडी आंदी हांव तुमकां बऱ्यान सोड पयलें हांव बऱ्यान सोड खाता ते कशें तुमी गाडयेन इंजिन इस्कलान शिकल्यात न्हू वय तूं फास्टान हांव सेकेंडान आनी जेनेट थर्डान आसल्यो 7वी जातस जेनेटा मुखार शिकचे भाग ना म्हणून ताणें टिचर लागीं सांगून रडचें दृश्य अजूनय म्हज्या मतीन जिवेंच आसा 7वी जातस म्हाका म्हज्या अंकलान बॉम्बाय व्हेले तांकां भुरगिनान देखून म्हाका ताणें शिकाप दिलें आनी व्हड केलें तुजो उगदास बारीक गोळ आसा म्हाका तुजो फोटो पळोवन तुका पार्क म्हणून ताणें जेनेटा पूण जेनेट म्हणलें नांव आयकून हांवें तुमीच म्हूण गेस केलें तर तुमकां चेडू ओप्पेगे म्हण चिंता हे दुखाले विसरताय बाई चेडू ओप्पेगे चल्ल्यार सरांका सरयलात पूण विचारची एक रिवाज नाही की तशें आतांची एक रिवाज आसली चेड्याच्या उलोवची ओके आय एम रेडी रुमाक या गी नो 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 तितलें सिक्रेट कांय ना नोरो बार खुशाल म्हण दिसता बा नवरो खुशाली न्ही इंद्रा मनात विशाली देखून सांगाय चेडू हांगा आसा हो काल तुज्या भयणी लागीं गेलो वैरप्पा रोशना रोशना वैरप्पा चेडू थंय न्ही गोत्ता आसा तुका फोटो दाजो न्ही आजो दाखयलो गोत्ता आसा
ಅಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ತೇನೆಯೇ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ हजार ताकाने आका करतात कोणाकडे तुझ्याकडे ना पण हांव काजार ताच्याकडे न्ही हाच्याकडे जाता मम्मी तो कसला नाटक हांगा हो नाटक न्ही हकीकत हांवें तुजो फोटो पळोवन ताका पसंत केले पळय पूण हांगासर तुजे नडते आनी ताका समा विरोध जाल्ले जे नटेचे नडते पडयले ताचे खालते मौन सादेपण पळोवन हांवें म्हजो निर्धार बदलिलो ते कितले सादे तूं तितले उसा म्हण ह्या इस्कोलांनी पळयलें मम्मी हे नॉनसेन्स ह्या मारी दरम्यान म्हाका इचसाट जाले हे हांव बिलकुल सोसिना म्हज्या फुडाराक कुराड मारून म्हाका आपणाक आयल्या चल्याक आपल्या कुशीन आकर्शीत केल्या ताका हांव बिलकुल बगसूंची ना हाल्या म्हाका एक्कीच जायना तूं ताची सैरी घट करूंक आयलो न्हू ताचे लागीं काजर जा हांवें म्हज्या जिणेन काजर जावचें नाका म्हण निचार केला तें म्हजेंच बहीण तें तुजेंच बहीण वयर पूण तुमच्या गुणा नडत्यांक दीस रात फरक आसा म्हाका म्हजी काजाऱ्याची भीत सुखान सोरोंक एक खालते आनी मोगाडे जिनसांगातीन जाय शिवाय म्हाका फर्मोवचें म्हजे हुकूम सोरोवचे एकाक दोन उलोवचे धनीन न्ही ते कोट्टा लागले वाट पडले चेडू ताणे धरले सकट बंगारातले लोकाड जाता जर म्हातारातले वैकला काढले आणि काल जाल्यार गोवाची काबार बरोबर आसा अरे सा मुखावरी सत्राय पुता पुरा मी एमपरात रावले तुका तुझे कष्ट तुका जावची आमर्या म्हजें पळोवन तांकां स्थान मान गौरवांतले हात घरांत आनी आमी एक घडी रावचे आज जावन म्हजे ह्या घरचे रूल संपले बाबा बाबा पुता पुता म्हणजे दुवेला की तू काजर करताय खंडीत अंकल खंडीत तू कांय खंत कर नाका सिरलाम म्हणजे तू आज जावन ते म्हजे भुरगे ते म्हाका सून मात नाही दूय जावन आसतले तू काय मांडून कर नाका लुईसा तांच्या कडेन गर्दगल करता हांव परतून सांग तांच्या कसा गर्द करता म्हणून सांग आज माझी कंत पर्याय झाली सिरला अखेरीक तरी हांवें म्हजे दोळे आमच्या पयलीं म्हजे जेनेटाक हांवें तडीक पावय आनी तरी हांवें खुशेन प्राण सोडले तू आतां ते उलय नाका लुईसा रोशन ताका दलार बसय बाबा बाबा तुका काळ जालें बाबा म्हाका कांय तांकां ना पुता हांव मरताशें भोगता तशें सांगिनाका बाबा आतां आपुणी तुमची सूख वळखून भोगसाना म्हाका ना म्हाका तांकां भोगसूंक जायना कितले म्हणी तांकां भोगसूंचे तशें सांगिनाका बाबा पेत्रून जेजू लागली सोमी हांवें कितले पटी बक्षीस जाय म्हणून विचारताना जेजून 7 न्ही 7च्या 70 पटी बक्षीस जाय म्हणून सांगलो तर बाबा तुवें तांकां बक्षीस जाय कितले पटी म्हणून विचार तांकां ऐकल म्हजी सूख जाली म्हाका माफ कर तुका कादर जाल्या दिसात हांवें तुका सूख संतोष समाधान म्हणलें काय दिवंक ना हांव सुखोन पडली म्हाका माफ कर पप्पा हांवें तूं बाबे म्हणलें की नासतना मान दिनासतना हकारान चल्ली कठीण उतरांनी तुका चलयना पप्पा हांव बक्षनाक योगी न्ही तरी काळजांत हांव दूद धरता
पप्पा म्हाका बक्षी पप्पा पप्पा आयकले पप्पा बाये पप्पा उलयना तुवें उलयल्यार उलयता बाये पप्पा बाबा पप्पा बाबा पप्पा बाबा बाबा तुझ्या सारको तुवें रचलो आमकां पूण पडल्या पावसांत पातकाच्या नाडोय तुवें सर्गीचो दिवो सांगात आमच्या सर्वाच्या कितले पावटी सोम्या मेलो जाले बेद्रून सात पावटी न्हय साताच्या सातर पावटी सांगलें सोम्या तुवें बोगसोळें मागोंक शिकयलें आमकां जिविताची वादा कयली आमकां एका काळजान एका मोनान जियेता आमी सर्वां कितले पावटी सोम्या सोम्या जाले बेद्रून सात पावटी न्हय साताच्या सातर पावटी सांगलें सोम्या तुवें Let us all rise and sing the Marian anthem. Brightly shining star, you call us from afar to your order, your own order, loving mother. Like a brightly shining star, you call us from afar to your order, your own order, loving mother. Carmel's inspiration, oh Mary. Carmel's aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. Carmel's inspiration, oh Mary. Carmel's aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. While we wander here and there, you watch over us with care. Now your honored dress we wear, loving Mother. While we wander here and there, you watch over us with care. Now your honored dress we wear, loving Mother. Carmel's inspiration, oh Mary. Carmel's aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. Carmel's inspiration, oh Mary. Carmel's aspiration, oh Mary. Our
joy and admiration, to you our deep devotion, O gentle, loving, caring Mother Mary. तुमकां सर्वांकी बरी रात मागता. गुड नायट.